नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोयच्या उद्देगांक पावरीच्यो कटकटी, उत्पादनाक बसता मार, पावर सारखी मेळना म्हूण विटून निमणे उद्देजक पावले वीज मंत्र्या मेरेन, मंत्र्यान सांगले कामांचे शेड्यूल। मेडिकल एडमिशनांचो घोळ मिटलो, कट ऑफ तारखे उपरांत फॉर्मां भरून एडमिशन मेळिल्ल्या भुरग्यांचे अंतरीम एडमिशन हायकोर्टान केलें फायनल। न्यूड आनी सेक्सी दुर्गा ही वादग्रस्त फिल्मां इफ्फींतल्यान भायर मारली म्हूण ज्युरीचे पॅनलांतलो दिग्दर्शक सुजय घोष इफ्फी पॅनलांतल्यान सरलो भायर। गोंयांतूय मनयलो चिल्ड्रन्स डे, सरकारी पावण्यार आनी संस्थांच्यो भुरग्यां खातीर गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी। डॉलर आनी मिनाचो रेट वाडटा तसो ट्रकवाल्यांक रेट वाडोवन दिवपाचे लेखी उतर सेजा वेदांतान दिवचे, दुसरे खिणाक ट्रक भायर काडटा, ट्रकवाल्यांचो कंपनीक नवो प्रस्ताव। काकोड्या कोयरा विलेच्या प्लांटाक लोकांचो बावटो, जनसुनावणेंत निकाल, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कुडचडे, केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी काणकोण तालुक्यां पुरतो। गोयच्या उद्देगांक सध्या पावरीच्यो नित्याच्यो कटकटी, उत्पादनाक मार बसपाक लागला। पावर सारखी मेळना म्हूण विटून निमणे उद्देजक गाराणे घेवन पावर मिनिस्टरां मेरेन पावले। इंडस्ट्रियल इस्टेटींक आतां सारखी पावर मेळटली म्हूण मंत्री मडकयकारान सध्या तांकां पावर डिपार्टमेंटाच्या कामांचे शेड्यूल सांगून धाडल्यात। We are trying to find a solution, and the minister has played a major role in changing the attitude of the engineers in looking at it in this particular fashion. Okay, we are very happy that he has been talking to the engineers again and again, saying that please consider industry as a valued customer. Okay, that attitudinal change is going to make a lot of things happen. You know, the frequent power shutdowns are taken care of, power breakdowns are taken care of. Some require additional capacities to be built into the thing, which are possibly medium term, and of course the long term would be where whole of Goa would have 24/7 uninterrupted power. And I think if this goes through, lot of industries would be now ready to come to Goa. कटकटींक विटून उद्देगांची संघटना पावर मिनिस्टरा मेरेन पावली। पावर जाग्यार घालूंक खंय 3 पावण्यार काम जातले। तातूंत ट्रान्सफॉर्मर, कंडक्टर, स्ट्रीट लायटी बदलपाचे, उपरांत भुयारी केबलिंग आनी वेर्ना इस्टेटीक खंय 220 kV सब स्टेशन मेळून 700 कोटींचो प्लान आसा। With the one stroke, we cannot resolve that problem, and that's why we are planning to resolve that problem in 3 phases, phase wise. To resolve their problem, to solve their problem, we need to have a strong infrastructure. That is what we need, and accordingly government is planning to have substations in various industrial states, substations, and also we are planning to change the transformers, upgrade some of the transformers, and accordingly we are planning. I think they are very much happy to have this meeting with the government officers, and we'll have a next meeting with the Chief Minister along with the IDC people and also with the PW people. Our department has planned to create a very strong infrastructure, and accordingly we have submitted a plan of 700 crores to the Chief Minister, and Chief Minister assured us to provide the 700 crores within these 3 years. IPB खाला सरकार आनी 150 उद्देग आनी प्रोजेक्टांक थेट अप्रुवलां दिवन मेकळो जाला। हांगा आशिल्ल्या उद्देगांक सध्या लायट, रस्ते आनी उदकाची मारामारी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विजय तुकाराम मराठे। मेडिकल एडमिशनाचो घोळ मिटलो। कट ऑफ तारखे उपरांत फॉर्मां भरून एडमिशन मेळिल्ल्या भुरग्यांचे अंतरीम एडमिशन हायकोर्टान फायनल केलें। नीट स्कोर आनी रँकिंगा विशीं फॉर्मान घेवं येता म्हूण भुरग्यांक क्लियर केलें ना म्हूण हायकोर्टान निकाल दितना DTEचेर बडी मारली। कन्फ्युजिंग प्रॉस्पेक्टसाक लागून गुणवत्तेचेर आयिल्ल्या भुरग्यांक
मार बसूंक जायना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केले. अंतरीम ॲडमिशन मेळिल्ल्या मेडिकल कोर्साच्या 11 भुरग्यांक बिरेस्तारा हायकोर्टाच्या निकाला उपरांत थाकाय मेळ्ळी. हायकोर्टान निकाल दितना तांचे ॲडमिशन कन्फर्म केले. ह्या भुरग्यांक तांच्या गुणवत्तेचेर ॲडमिशन मेळ्ळा म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले. ॲडमिशनाक कट ऑफ डेट थारयतना नीट रिजल्ट लागनासतना नीट स्कोर आनी रँकिंग सक्तीचे म्हूण प्रॉस्पेक्टसांत बरोवन DTAन गोंधळ घालो. ह्या गोंधळाचो परिणाम मॅरिट स्टुडंट्सांचेर जावंक जायना हे कोर्टान क्लियर केले. The court accepted our submission that we were not at all at fault in approaching for admissions late because the results of the NEET examination were itself given to us late, 1 month after the last date for filing admissions. Now that was no fault of ours at all. Now basically what the court has done is the court has taken the side of merit because it has been said by the Honorable Supreme Court that technicalities should not come in way of students' career. नीट सर्टिफिकेटी शिवाय प्रवेश अर्ज घेतले म्हूण प्रेस कॉन्फरन्स घेवन स्पश्ट केल्ले असो दावो DTAन निमाणे सुनावणे वेळार केलो. पूण कोर्टाक ही जाप मानवली ना. DTAन ही गजाल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ना जाल्यार न्यूज आयटम दिवन सांगचे परस प्रॉस्पेक्टसांतूच आदी दिवंक जाय आशिल्ली, ना जाल्यार योग्य नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करून स्पश्ट करूंक जाय आशिल्ली म्हूण कोर्टान सांगले. Now, in terms of the prospectus, what was the requirement of law is issuing an advertisement, a notification, a government notification in the press to intimate to the public concern. Press conferences are never addressed. The government never conveys itself through a press conference because the likelihood of different media understanding what the person says is gross. याचिकादार विद्यार्थ्यांक तांच्या मेरिटाचेर प्रवेश मेळ्ळा आनी अंतरीम आदेशाक DTAन तशेंच आदेशाचो परिणाम जाल्ल्या भुरग्यांनी आव्हान दिवंक ना म्हूण हायकोर्टान सुनावणे वेळार स्पश्ट केले. याचिकादार विद्यार्थ्यांनी आतां मेरेन कोर्साचे 100 दीस पुराय केल्यात. हे गजालीचेरूय कोर्टान दखल घेतल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. न्यूड आनी सेक्सी दुर्गा ही 2 नांवांवेल्यानूच वादग्रस्त फिल्मां इफ्फींतल्यान भायर मारली म्हूण इफ्फीत फिल्म सिलेक्ट करपी 13 ज्युरींच्या पॅनलांतलो दिग्दर्शक सुजय घोष इफ्फी पॅनलांतल्यान भायर सरलो. तशेंच मराठी फिल्म न्यूडाचो डायरेक्टर रवी जाधव आनी मल्याळम फिल्म सेक्सी दुर्गाचो डायरेक्टर सनल शशिधरन म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाक खंय जाप विचारपाचो आसा. घेऊ एक ब्रेक.